गुणांचारी गोवा कोंकणी अकादमीच्या अध्यक्ष हांगा फॉर्मली गोवा कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष म्हणून उबो आसलो तरी हांव ह्या कोंकणी परिवाराचो एक तुमच्यातलो संगाती आनी आमच्या परिवारांतलो एक व्हडलो भाव गिरीक आमच्यातल्यान उठून गेला हें दुख सांगातान आमी एकठांय उक्तें करता आज गिरीक बाबाक नमन गिरीक बाबाक सलाम आमकां सांगाताना हे तुमी ह्या समयार रावन खंयच्याय समयार रावन दुर्भाग्य आमचें येता आमी एकठांय ही सुखाची गजाल मान सभांचो उल्लेख आतां बरोचसो केला तमाजीन बाबान केलो साईन केलो रत्नान केलो सावथाक मान सभान प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोंकणी भाशा मंडळ आनी बाकीच्या संघटने कडेन आसली पूण नॉर्थाक बिचोले ऑर्गनायज करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचीच आनी तुमी जाणा नॉर्थान कोंकणी म्हटल्यार सामकें फायदो चड करचे पडटा आज तें पातळ जाता त्या काळात मराठी प्रो मराठी पावर शक्ती चड आशिल्ली आनी कोंकणीचो प्रोग्राम जावपाक जाय म्युनिसिपालिटी बिचोले आमकां परमिशन दिलें ग्रावंडाचें आनी आयज सांजवेळा प्रोग्राम जावपाचो आसा पूण आमकां कदलां दिली ना लॉक मारलें आनी कदलां ना आमोणे ग्रामपंचायतीचो सरपंच त्या वेळार शांतीलाल आमोणकार आशिल्लो तो आमचो कोंकणी सपोर्टर आशिल्लो आनी त्या वेळार मायनिंगचे ट्रक चलताले सगळे कडेन त्या मायनिंगच्या ट्रकांनी आमोण्या पंचायतींतल्यो कदलां घालून ते मायनिंगे दोदलान बसून ते आमी ग्रावंडार घातली आनी मांड सभान प्रोग्राम 7:30 वरांचेर सुरू जालो दिसतालें कोण येवचो ना कोंकणी न्ही पूण एक पाटी प्रोग्राम सुरू जालो चाफरा आशिल्ले विवेक मोर्डेकार तेन्ना मुखेलपणान काम करताले बाचाई सगळे आशिल्ले वांगडा सुरू जालो प्रोग्राम 7:00 तो मुखार इतलो प्रोग्राम नेटार रंगान केलो गिरीक बाबाचे ते गाणे आनी ग्रावंडार कितले लोक जमले थंय भाशावाद उरलो ना लिपीवाद उरलो ना कसलो धर्मवाद उरलो ना जातवाद उरलो ना एक म्युझिक संगीत आनी गिरीक बाबाचो संगीतान कंपोज केल्ल्या सगळ्या सिंगरांचो ताळो आनी ताचो तो जोमो घुमट आनी तबला हाजो मिलाप ताणें त्या म्युझिकांतल्यान दाखयलो त्या वेळार एक डिस्कशन जालें फ्युचरच्या लोकांनी तें डिस्कशन अशें पयले खेपेक आमी पळयता गिरीक गजाली सगळो क्रिस्तांव एक मनीस तबला वापरतात जे एरिक ओजारियो आमच्यातलो एक असो म्युझिक कंपोजर आशिल्लो ह्या म्युझिक कंपोजरान फोक ट्यून्स फोक फ्लेवर इंडियन क्लासिकल फ्लेवर वेस्टर्न क्लासिकल फ्लेवर आनी कर्नाटकी संगीत बेज तेची ह्या फ्लेवरांतल्यान जी कंपोजिशनां केली ती आख्या भारतानूच न्ही आख्या जगात खंयी ती संगीत कंपोज केल्ले प्रेजेंट कर लोकांक तें लायक जालें सदांच आनी खूब लायक जालें तें मोदींत उरलें यादींत उरलें आनी ह्या एका खातीर गिरीक बाबाचे म्युझिका कडल्यान म्हजें आनी ताचें नातें चड चड वाडत गेलें घडत गेलें आमच्या हांगा आमी सगळे कोंकणी मळार वावुरपी लोक आसा पूण हांव तुमगे कितलो फावटी आयला आनी रावला म्हाका खबर ना तुमी म्हजे कडेन कितले फावटी आयल्या रावल्या म्हाका खबर गिरीक बाब गोंयांत येतकच हांगेर रावतालो म्हाका जायत्यो खबरी आमी कोंकणीचे उलयताले म्युझिकाचे उलयताले पोएट्रीचेर उलयतालो तो म्युझिक कंपोजर जरी आसलो तरी क्वॉलिटी पोएट्री येवपाक जाय मिटर आशिल्ली पोएट्री येवपाक जाय हाजेर तो बेस बरे रीतीन उलयतालो म्हाका एक तेजें बेस बरें एक रूप आनी एक दिसतालें तें म्हणल्यार though he is a music composer, he is an academician. म्युझिकांतली एकाडेमिक्स म्हणजे आसता लिटरेचरांतले एकाडेमिक्स म्हणून आसता ऑर्गनायझेशनांतले एकाडेमिक्स म्हणून आसता आणि कल्चरल एम्बॅसेडर कशें काम करतना
तो आमकां कांय टिप्स सांगतालो ताजे वयल्यान दिसता तो परफेक्शनिस्ट आणि बरे क्वॉलिटीचें जें कितें प्रोडक्शन आहा तें बरे क्वॉलिटीचें जावचें ह्या खातीर ताजें मन आनी काळजी सदांच आसतालें. देखून ताजें कंपोजिशन खंयचेय घडया टू परफेक्ट कंपोजिशन म्हणजे ग्रॅमेटिक्स ऑफ म्युझिक अँड ग्रॅमेटिक्स ऑफ लिरिक्स हाचें जें केमिस्ट्री आसा ही केमिस्ट्री एरिक बाबाच्या कंपोजिशनान सदांच आमकां बेस बरी दिसता. म्हाका खूब फाटी आमकां गोंयकारांक ताणें मंगळुराक आपोवन व्हेलें, खूब फाटी जालें. मंगळुराक जर आमी चडांत चड कोणा खातीर पावले आर्ट घेवन जाल्यार ते एरिक बाबा. कलांगण जावच्या वेळार बुन्याद मारपाचो फातर घालपाचो वेळ आशिल्लो त्या वेळार एरिक बाबा कडेन आमी सांगाता आशिल्ले. साईन सांगला कलांगण उबें जावपाक आमकां तुडू उबें करपाक जाय आशिल्लें. त्या वेळारूय आमी जाता ते पद्दतीन सांगातान वावुरले. एरिक बाबान मागीर न्यू न्यू कॉन्सेप्ट काडले. इमारत बिल्डींग उबी केली म्हूण जायना. ते कलांगण ताजें आनी एक कलांगण नांव ताणें दिलें आनी थंय ताणें एक नवे नवे कॉन्सेप्ट काडले. मल्याळीमाची, म्युझिकाची, नाटकाची, वेगवेगळे आर्ट फॉर्म्स, बायलां नाच, कितलेशेच आर्ट फॉर्म ताणें हाडले आनी आवाजीन बाब म्हणटा तशें ह्या म्युझिक आनी आर्टांतल्या मिडियमांतल्यान ताणें ल्हान जावन व्हडा कलाकारां मेरेन आमकां एकठांय बांदून दवरलें म्युझिका खातीर. आनी असो एक पावरफूल ऑर्गनायज संघटक म्हणून एरिक बाबाक खरेंच हांव सलाम करतां. ताची बरोवप आसा, ताची सांत आसा, ताची पुनव आसा, कितले ताणें प्रोग्राम उबे केले. मॅक्झिमम प्रोग्रामांत हांव आनी एरिक बाब आमी सांगातान वावुरले. एरिक बाबान निरंतरी नांवाचो एक प्रोग्राम उबो केलो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डान कोंकणी म्युझिक वर्चें. आफ्रिकन म्युझिकान हो रिकॉर्ड ब्रेक केलो. तो आफ्रिकन म्युझिकाचो रिकॉर्ड आमी कोंकणी मनशांनी म्हणपाचो आनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डान आमचें कोंकणी म्युझिक पावोवचें वो हांवें केल्लें धाडस कितें काळीज लागता हें करपाक. केलें ऑर्गनायजेशन तें ताणें उबारलें आनी गोंयच्यान आमी दोनूच पंगड गेले. दोनूच पंगड, एक म्हजो भांगराळे गोंय पूर्ण आनी ग्रूप आनी एक दीस आमचो केपेचो ताजी केपेची तेन्ना दोन ग्रूप आमचे केले. एरिक बाब इतलो खुशी जालो. आख्ख्या देशांतल्यान वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान कलाकार आयल्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डान आमचें म्युझिक पावोवपाचें जाल्याच्या वेळार गोंयच्यान आमी दोन पंगड आयिल्ले. एरिक बाबान ज्या वेळार ह्या कार्यक्रमाची डिटेलिंग स्टार्ट केली कामाची तेन्ना आमी फोनार उलयताले. एकदां हांव पयलीं मदीं मिटिंगांनी गेलो. एरिक बाब एक बरें दिसता ताजें सगळें प्री प्लॅन आसतालें वेल टू डू प्री प्लॅन. तोरी आसतना तो भागीदार करून घेतालो आपल्या डिस्कशनाक. तोरी आसतना वेल प्लॅन आसतालो ताका मच एक्सपर्ट दुसरें नाका आसतालें. तोरी आसतना तो भागीदार करून घेतालो. हें अशें थारायलां, हें अशें करपाक केलां, तुजें कितें मत आनी कितें हें तो आमकां भागीदार करून घेतालो. आनी ताका लागून आमी शिकले कांय गजाली. ऑर्गनायजेशनांतल्यो कांय गजाली आमी शिकले. ऑफकोर्स आमी बी आमचे इनपुट्स दिले पूण आमी शिकले बी. आनी त्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डान आमचें आज कोंकणी म्युझिक आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डान आसा. एरिक बाबाक ताजे सगळ्यांचे सगळे क्रेडीट फावो जाता. म्युझिकाचो तो एक कल्चरल एम्बेसिडर आशिल्लो. एरिक बाबान एक कलाकुल नावाची एक थिएटर कॉलेज स्टार्ट करचें म्हणून एक प्लॅनिंग स्टार्ट केलें. थिएटर कोंकणी थिएटर एक स्टार्ट करचें म्हणून कॉलेज स्टार्ट करचें एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करचें म्हणून प्लॅनिंग केलें आनी आमकां आपयलें मंगळुराक. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे लोक आशिल्ले. एरिक बाब आनी आमचो नसरुद्दीन शाह हे क्लासमेट एकमेकाचे. तांचे कडेन त्या नसरुद्दीन शाहचे एक फ्रेंड त्या वेळार आयिल्लो आनी आमी डिस्कशन करताले. त्या वेळार म्हाका कळ्ळें की एरिक बाबाचें रिडींग कितलें वास्ट आसा सगळ्यांक. तो फक्त आर्टिस्ट ना, सिंगर ना, तो कंपोजरूय ना, तो केदो रिडर आशिल्लो. तो स्टडी करतालो.
थिएटर स्टडी करतालो, थिएटरा खातीर स्कुला खातीर कितें करूंक जाय स्टडी करतालो, असो तो अभ्यासू वृत्तीचो मनीस एरिक बाबा. हालीं 2 वर्सां पयलीं तुका सांगल्यार व्हड दिसतली. डेली सकाळी एक गुलाबाचें फूल म्हाका मोबायलाचेर धाडटालो. डेली एक फूल धाडटालो. डेली गुड मॉर्निंग धाडीत आशिल्लो, फूल धाडटालो. एकदां ताज्या गार्डनान फुडिल्लें फूल धाडटालो. तेन्ना मात कॅप्शन घालतालो, आज म्हज्या गार्डनान फुडिल्लें फूल धाडटा. म्हाका वायट दिसता सांगपाक, हें फूल म्हाका सदां काळाक पळोवंक मेळचें. आनी रचकीत तें फूल बंद जालें. एरिक बाबा बंद जालें धाडपाचें. हालीं हांव खबर घेतली. हांव तेलंगणान हांव येता वतालो, हांव भुरग्यांक घेवन वतालो कॉलेजीच्या भुरग्यांक रावताले आमी. खबर घेतली तेन्ना म्हाका कळ्ळें एरिक बाब हॉस्पिटलान आसा, बरो ना. आनी एरिक बाब बरो ना असो पयलीं आनी एक प्रसंग जालो. बरें वर्स पयलीं, 1.5 वर्स पयलीं. तेन्ना एरिक बाबा हांव ताजे खबरेक गेलो रातचो पावलो लेट. तेन्ना एरिक बाबान मंगळूर कलांगणांतल्या कांय लोकांक आपोवन घेतले आनी आपल्यो जितल्यो सिडी आसा आपूण कंपोज केल्यो त्यो म्हाका हॉस्पिटलान न्हिदिल्ले कडेन आयकूंक जाय म्हणपाक. म्हाका हें कांगार म्हज्या एक तरेचो भावूक हे जालो प्रसंग जालो म्हजे कडेन. म्हाका पळयलो ताणें न्हिदिल्लो आनी स्टँडी काय कोणे तरी ते सिडी धाडल्यो आनी लायट लायल्यो. म्युजीक ताजे खातीर वखद आशिल्लें, म्युजीक ताजे खातीर विटामीन आशिल्लें, म्युजीक ताजे खातीर स्वास आशिल्लो, कोंकणीचो ध्यास आशिल्लोच. म्युजीक हें ताजें आत्मेचें संगीत आशिल्लें. सो अशे तरेचे प्रसंग आमी लागच्यान पळयले. आनी ज्या दिसा ताच्या मरणाची खबर आयली त्या दिसा म्हज्या घरान गणपती आसा, पुजा आसा, हांव पुजा करपाचो आसा. हांवें घरान सांगलें ना, म्हजो गणपती म्हाका थंय आसा. आनी त्या दिसा घरान गणपती आसतना, पुजा आसतना हांव एरिक बाबाक धाडपाक गेलो. ताची बायल, ताची घरकां, ताची भुरगीं सगळीं मेळ्ळीं. फादर प्रताप नायकाची मीस आयकली. त्या मिसान एरिक बाबा विशीं जें कितें ताणें सांगलें, एरिक बाब एक मनीस म्हणून केदो व्हडलो मनीस, कलाकार म्हणून केदो व्हडलो मनीस, इश्ट म्हणून केदो व्हडलो मनीस. आनी साई म्हणटा तसो वडीलकीचे भावनेन मोग आनी वाळपास दिवपी म्हणून एक व्हड मनीस आशिल्लो. अशा व्हड मनशाक आमी आज शासना खातीर सोबून बसले. देवाच्या स्वर्गी राज्यांत ताच्या आत्म्याक शांतीकाय आनी सवस्थकाय मागता. आनी तुमचे सगळे कडेन मागता एकठांय येवया. संगीताच्या माध्यमांतल्यान जावं खंयच्याय माध्यमांतल्यान जावं एकठांय येवया. एरिकाक परत परत उगडास